हो प्रवेश करपाक फाटलो जो उद्देश आसा तो एकदम साफ आनी सरळ आसा. गोंयान जे कोविड महामारी जे संकट आयले त्या वेळार गोंयच्या आम आदमी पार्टीच्या युनिटान खूब मेहनत घेवन खूब त्रास घेवन संपूर्ण गोंयच्या जनते कडेन विविध माध्यमांतल्यान ते पावल्ले आसात. आनी खास करून सांगपा म्हणल्यार की पयली सुरवातीक ते गांवांत गेले, ऑक्सिमीटर घेवन गेले आणि लोकांचो ऑक्सिजन लेवल जो आसा तेणी तपासलो. आणि हे सरकाराचें काम जावन आशिल्लें. ताजे उपरांत ह्या परिस्थिती भितर सर्वसामान्य घटकाक, बारीक लोकांक जे रेशन वाटपाचें तेणी काम केलें ते खरोखर तोखणाय करपा सारकें आसा. त्याच बरोबर 300 युनिट पर्यंत लायट फ्री जातले, पयशे आकारले वयचे ना म्हणून. त्याच बरोबर शेतकऱ्यां खातीर मोफत बिजली दिवपाचें काम तेणी घोशणा केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की हे ज्यो घटनाक्रम घडत गेलो तातूंतल्यान गोंयच्या लोकां भितर आम आदमी पार्टी बद्दल प्रेम निर्माण जालें, उत्साह निर्माण जालो. आनी आज खंय जळीमेळी खंय गेले जायत जाल्यार सगळे लोक म्हणटात की आमकां गोंयान आम आदमी पार्टीच जाय म्हणून. आनी एक विशेष गजाल तुमचें लक्ष तुमचे नदरे हाडून दिवंक सोदता हांव की गोंयान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचेर साधारणता 1.5 लाख युवक आनी युवतींनी आपले नांव आमी बेकार आसात म्हणून एक्सचेंजाचें नांव नोंदयल्लें आसा. आता ह्या कितली वर्सां जालीं हो आंकडो असोच अस्थिरच आसा, वाडत आसा. हे भुरग्यांचो तरणाट्यांचो विचार कोणी करप? आज कितली वर्सां जालीं हे सरकार आसा आनी हे सरकारा कडेन आमची सगळ्यांची विनंती आशिल्ली की ह्या भुरग्यांचो पचकर घेयात, ह्या भुरग्यांक सांबाळत, तेंचें भविश्य तयार करात म्हणून. पळयलें जाल्यार आतां फक्त जे आयले ते 10,000 नोकरी आयले त्यो बी सगळ्यो येवना. आनी अखेरच्या क्षणी जेन्ना कोविडाचो महामारी टायम आसा, शेवटच्या क्षणी अशा प्रकारचे नोकरी वगैरे एडवर्टायज करून म्हाका दिसना की हे सगळें पुराय जातलें म्हणून. आयज पुलिसेचे फक्त हायट आनी चेस्टचे मोजमाप जाल्ले आसा. मुखार आनी ह्या ऑगस्टा एंडा म्हटल्यार आनी फिजिकल टेस्ट जातल्यो, रिटर्न टेस्ट तुमी केन्ना करतले? म्हणटकीर ह्यो ज्यो गजाली ज्यो आसात हे तरुण भुरग्यांक खंय तरी दिशाभूल करपाक, खंय तरी वोटींग घेवपाक, खंय तरी वोट बँक तयार करपाक केल्लें एक म्हाका दिसता एक कारस्थान आसा. आनी त्या खातीर आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी सांबाळपाक जाय. गोंयचे तरणाट्याचें भविश्य जें आसा जें हांवें दिल्लीक पळयलां की गोंयच्या तरणाट्याचें भविश्य हें सर्वस्वी आम आदमी पार्टीच्या हातान आसा म्हाका दिसता, म्हज्या अनुभवा वरवीं. कोणाकय समज कितें दिवपा जाल्यार ताका इलेक्शन पिरियडात दिवप ना, ताका मदीं जाय तो टायम आसा तें आतां करूं येतालें न्ही. पूण ह्या हितून भितर तेंचें भविश्य जें आसा तेंचें भविश्य घडोवपाचें काम, तांकां बऱ्या हेका पावोवपाचें काम जें आसा तें आम आदमी पार्टी करूं शकता.